आरपोरा बर्स्ट बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाण सोंपल्या उपरांत सरकारान आतां टुरिझम बेल्टांतली सगळी जी आस्थापनां आहा त्यांचे फायर सेफ्टी आनी अदर स्टॅट्युटरी कंप्लायन्सीस ते करता काय ना आनी ते करिना ते कशें करून घेवप ते जाग्यार घालपा खातीर 2 कमिटी स्थापन केल्या. तितून एक जॉयंट एनफोर्समेंट अँड मॉनिटरींग कमिटी केल्या. ही कमिटी ऑन ग्राउंड तेंचे चेक करतले ते सगळे सेफ्टी नॉर्म, फायर सेफ्टी नॉर्म्स आनी अदर स्टॅट्युटरी कंप्लायन्सीस तेंचे करता काय ना. तितून ह्यो अश्यो 5 कमिटी केल्या गोंयभर, 3 नॉर्थ गोवा आनी 2 सावथ गोवा खातीर केल्या. ह्या 5 कमिटीनी 5 मेंबर आसतले. तितून पयलो चेअरमॅन म्हणून सिनियर स्केल ऑफिसर आसतलो, एक पोलीस PI आसतलो, एक पोलीस इन्स्पेक्टर आसतलो, एक फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेसांतलो एक ऑफिसर आसतलो, एक PWDचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आनी एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातलो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर. अश्यो 5 कमिटी तेंच्यांनी सेटअप करून त्यो बी तेजे बी नोटिफिकेशन काडलेले आहा. सगळ्यांची नांवां आनी पोजिशन्स घालून अश्यो 5 कमिटी तेंच्यांनी ह्यो इन्स्पेक्शना खातीर केल्या. त्याच बरोबर जे घडणूक घडली थंय कितें कितें लॅप्सीस आसल्यो आनी ह्यान फुडें तशी घडची न्हू म्हणून एक SOP बरे तरेन सेटअप करपा खातीर एक कमिटी रेव्हेन्यू सेक्रेटरी अंडर करपाची आसले. ती तेंच्यांनी आयज नोटिफाय केल्या. तितून रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संदीप जॅकिसा अंडर ही कमिटी केल्या. तितून पुलिशे वटेन वर्षा शर्मा DIG गोवा पुलीस ही आसतली, जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स प्रणब भट आसतले, चीफ इंजिनियर PWD संदीप चोडणेकर आनी राजेन हळणकर जे डेप्युटी डायरेक्टर फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस ते आसतले. हे सगळे नायट क्लब्स, बार, रेस्टॉरंट, इव्हेंट्स वेन्यू आनी सिमिलर टुरिझम एस्टॅब्लिशमेंट्स जे आहा त्यांच्या खातीर ज्यो SOPs जाय, फायर सेफ्टी SOPs, मागीर तेंच्यांनी कितें करपाक जाय, तेंची परमिशन्स, हे सगळ्यो गजाली तेंकां पळोवच्यो पडटल्यो. तितूंतले आमी जस्ट तेंकां ती कमिटीक 1 म्हयन्याचो टायम दिला हे सगळे करपा खातीर. ती कमिटीचे टर्म्स अँड रेफरन्सीस मेनली वाचून दाखोवपाचे जाल्यार कमिटी शाल एक्सेस मॅन्डेटरी लायसन अप्रुवल्स अँड सेफ्टी नॉर्म्स इन्क्लुडिंग फायर NOC, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अँड other such requirements for functioning of the establishment. It also recommend the critical safety infrastructure, firefighting equipment, emergency exit, electrical wiring, crowd control measures and evacuation plan which shall be in all establishment for its operation. Committee shall identify violation and deficiencies and recommend SOPs, corrective measures for safe functioning of this establishment. ही कमिटी 2 दिसा भितर बसतली आनी ती डिसायड करतली, फिल्डार वचून चेक करपाक जाय, तेंचे फंक्शनिंग पळोवन मागीर SOP करपाक जाय. सगळ्यो गजाली ते बसल्या उपरांत आसतले. आनी जी कमिटी जॉयंट एनफोर्समेंट अँड मॉनिटरींग कमिटी केल्या तेंच्या अंडर ही बार, रेस्टॉरंट, क्लब्स हे सगळ्या बरोबर गेस्ट हाऊसीस, हॉटेल, रिसॉर्ट सगळी येतली. हे सगळ्या गजालींचे इन्स्पेक्शन ते वचून थंय सगळे कंप्लायन्सीस, स्टॅट्युटरी कंप्लायन्सीस ते करता काय कितें, ते फायर सेफ्टी मेजर्स सगळे घेतलेले काय कितें हे तपासपाचे तेंकां रायट्स आसतले. स्वप्नील तारी हांगा प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार.